5 वर्सां फाटीं मुरगांव बोगदा संजय स्कुलाच्या इमारतीचें उक्तावण केल्लें, पूण 5 वर्सां भितर ह्या इमारतीची उक्तीकाय जाल्या. हो विशय मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान विधानसभेत काडिल्लो. शुक्रारा स्कुलाच्या अध्यक्षा वांगडा संकल्प आमोणकारान ह्या स्कुलाची पळोवणी केली. संजय स्कुलांत लायट आनी शौचालयाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करून फुडलो पावस येता मेरेन संजय स्कुलाच्या भुरग्यांक बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें उतर आमदार संकल्प आमोणकारान दिला. एक बरी गजाल म्हणटा आमच्या चेअरमॅनान स्वता पळयलेलें आसा. तेका रियलिटी कितें आसा तेका कित्याक भितर फक्त कितें आसा थोडे एजीस आसा आनी मेन म्हणटा ती आमची भुरगीं जी स्पेशल चिल्ड्रन आसा तांकां खंय तरी त्रास जावचो न्हू. तेजे लागून जी बाकीचें काम करून जे म्हाका दिसता ते आमचे चेअरमॅनाच्या लिडरशिपाच्या अंडर तें काम जातालें. हेजे म्हाका मातसो दुबावना बेगीनच्या बेगीन हें काम स्टार्ट जातलें आनी जो थोडोसो त्रास जाल्लो आसा पावसाक लागून तो म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट सिजन म्हणल्यार हो सॉर्ट आवट जातलो. ते कितें आसा ते मेन म्हणटा ते आमकां मेन म्हणटा ते भुरग्यांक आतां पयलीं म्हणटा तेची ते लायटीची आनी टॉयलेटीची फॅसिलिटी आसा ते इमिजिएटली आमी स्टार्ट करतले. विदीन नेक्स्ट म्हाका दिसता एक 8 दिसां भितर हे स्टार्ट जातले. चेअरमॅनान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा सो ते करून घेतले. तेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव ना. आनी बाकीचे जे स्ट्रक्चरल जे इश्यूज आसा जी लिकेज जाता पळय तो म्हाका दिसता सॉर्ट आवट करतलो. नेक्स्ट पावस येवचे पयलीं म्हाका दिसता हो इश्यू सॉर्ट आवट जातलो. लिफ्टीचो प्रॉब्लम आसा तो इश्यू आसा तो आमी सांगलेलो आसा तो इश्यू घेतले आमी. टेरेसा वयल्या रुफाचे पावसान पत्रे गेल्यात आनी दर्याच्या वाऱ्याक लागून ते कोरड जाला. क्लासीत गळटी लागल्या. ह्या सगळ्या गजालीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग सगळे सारखे करून घेता अशें स्कुलाचो अध्यक्ष सिद्धांत कुंकळकार म्हणटा. एक म्हणजे टेरासार जे रूफ घाल्लें ते पावसाचे वाऱ्याचे प्रेशर आनी तशेंच हांगा दर्याक लागून ते कोरड जाला. ते खूब कडेन रिपेर करचे पडटले, ताजे नवे पत्रे घालचे पडटले. आनी आमी अशेंय सांगलां की सायडीनी आसा तेंय सील करा कित्याक हांगा पावस येता तो जवळ जवळ आडवो येता, उबोच पडना. सो म्हणून ते सायडीनी गॅपां जी आसा ती सगळी सील करा. ताका लागून टेर्रासाचेर पावसाचें उदक कांय येवचें ना आनी तें भितर वचपाक चान्स मेळचो ना. हो एक मेन उद्देश आसा. तशेंच बाकीचे बारीक बारीक म्हाका टॉयलेटीची कामां आसा. आमची लायटीची जे थोडे फार प्रॉब्लम आशिल्ले ते माननीय आमदारान ताणें सांगलां की आपूण करून घेता म्हणून. हांव तांचो खरोच आभारी आसा. तांणी सदांच हांगा लक्ष दिल्लें आसा आनी जे कितें हांगा बारीक सारीक गरजो आसा तो पुरयता. पूण मेजर जे कितें आसा तें आमी GSIDC मार्फत हें बेगींतले बेगीन करून घेता. संजय स्कुलाच्या विद्यार्थ्यां मदीं आशिल्ले चित्रकला, संगीत, संगणक हे गुण भायर काडपाचो यत्न हे स्कूल करता अशें अध्यक्ष सांगता. गुण आसता आमी फक्त दिव्यांग म्हणून तांकां तांचे कडेन पळयना, पूण तांचो जो तांचे भितर गुण आसता मे बी म्युजिकाचेर आसतले, तांचे कला आसतली आनी थोडीं भुरगीं इवन कॉम्प्युटरांक माहीर आसता. आमी ते हे संजय सेंटरचे मार्फत एक प्रयत्न आसता की तांचे हे गुण भायर येवचे आनी म्हणून आमी सदांच क्राफ्ट आसत, एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आसत ताजेर भर दिता, गायनाचेर भर दिता, पेंटिंगाचेर भर दिता, म्युजिकाचेर आमी भर दिता. आनी फक्त स्टडीजच करप न्ही पूण तांचे जे पळय सुप्त गुण आसा ते जागृत करून भायर हाडचे असो आमचो एक प्रयत्न आसता. आमदारचे खूब आभार मानता हांव चेअरमॅनाचे, मॅडमीचे येयल्या बद्दल. तशेंच पयलीं आमकां ग्रूप हावस्कर आसलो थंय सुद्दां आमकां पळयतालो ह्या स्कुला खातीर. हांव उदकाचे मेन प्रॉब्लेम आहा आमचे. उदीक म्हणटा तें ना आमकां. उदकाचे चड एकदम सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणजे उदीक. हे तर आमचो पातलो आमच्या आमदारान सांगलां करता म्हणून लायटीचें काम आनी दुसरे टॉयलेटीचे बी सगळे आमचे आतां चेअरमॅनान सांगलें करता म्हणून. तेज्या बद्दल हांव तेंचे मना पासून आभार मानता. गोमंतक TV खातीर वास्कोच्यान शिवम तिळोजी.